प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शोर्तमान जावन आसा मातुबाचो 14वा विसवोर, बोड 13 ते 21 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्सेस 13 to 21. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हे आयकोना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी हळ्यार बसून एके एकसुरे सुवातेर एकलो रावचे खातीर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच नगरांत थावन ती ताच्या फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. हळ्या वेलो देंवून ताणें पुस्कळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. सांजेच्या वेळार तांच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही स्वात एकसुरी आनी सांज जाली म्हणटोच लोकांक धाडून दी. तांकां आपणाक जेवण खाण विकतें घेवं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी खंयसरूच वचची गरज ना. तांकां खावंक जेवंक तुमीच दिया. पूण तांणी प्रतिपाल केलो, 5 उंडे आनी 2 मासऱ्यो काडून आमच्या लागीं हांगा कांयच ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, ती हांगा म्हजेशी हाडा. लोकांक ताणें तोंडाचेर जेवणाक बसोवंक लायलें. 5 उंडे आनी 2 मासऱ्यो हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनलो आसलो. मागीर उंड्याचे कुडके केले आनी शिसां लागीं दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जाली आनी उरलेले कुडके तुकडे तांणी एकठांय केले. 12 पांटल्यो उपट भरलेल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शोर्तमान जें आमी आयकलां तातूंत आमी कितें पळयता, जुआंव बातिस्ताचें मरण जाल्लें. हेरोद पादशान ताका जिवेशी मारलोलो गुणकुणींत. आनी जेन्ना जेजूक आतां ही खबर मेळटा की ताचो बापूल भाव आनी ताचो खरो इश्ट आतां सोंपल्ला म्हणून, तो आतां मेलो म्हणून, तो आपल्या शिसां बरोबर एका एकसुऱ्या जाग्यार वेता, आपल्या वाड्यार बसून, आनी आपल्या शिसांक जाता आमी एकसुऱ्या जाग्यार वचया, कित्याक हांव एकदम दुखी बरयता, कित्याक म्हजो बापूल भाव मेला. हो जो म्हजो इश्ट आहलो ताणें म्हाका कितली तयारी केली म्हजें उतर काम शिकोवन दिवपाक आनी सगळें वावर केल्लो तो. हो आतां म्हजो इश्ट, हो आतां म्हजो भाव भायर पडला. आनी जेजू एकदम दुखी बरीत जाल्लो. आनी बाबून जेन्ना तो वड्यार बसून आपल्या शिसां बरोबर त्या एकसुऱ्या जाग्यार बेता आनी थंयसर पावना फुडें ते भायर सरतात, कितें पळयतात बाबणीनो, जेजू थंयसर मेळपाक हजारांनी लोक थंयसर एकठांय जाता. कित्याक लोक जेजूचें उतर आयकूंक थंयसर येयल्लो. कित्याक जेजू खरेपणी फकत देवाचें उतर शिकयनासलो. जेजू आतां लोकांचो मोग करतालो. तो लोकांक खरेपणी तांचे त्रास आसात ते पयस करतालो. लोकांक पेकोणी दितालो. म्हणजे जे मेलेले आसले तांकां जिवन करतालो. जे थोंटे आसले तांकां चलोवंक दितालो. कुड्ड्यांक दोळे दितालो. बेऱ्यांक कान दितालो. जे तांचे भितर मदें देंवचार आसले तांकां देंवचार काडटालो. म्हणटच लोक आतां पळयतालो की जेजू आतां एके भाशेन तांकां बरें करता. जेजू जेन्ना पळयता लोक इतलो, तोच दुखी बरयता, पूण ताका लोकांक पळोवन चुचरे दिसतात. ताका लोकांचो इतलो मोग आसता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ते थंयसर पावतात, जेजू आतां आपणाचेंच विसरता. तो कितलो दुखी बरी आसलो, जुआंव बातिस्त मेल्लो, आपणाचेंच विसरून आतां तो त्या लोकांक आतां शिकोवन दिता. तो तांकां देवाचें उतर सांगता, तांकां पेकोणी दिता. खूब जीं पिडेवंत आसलीं तांकां बरीं करता. आनी शिकी भाव भयणीनो, इतलीं वरां थंयसर शिकोवन आतां कितें जाता, आतां वेळ पावता जेन्ना लोक आतां थंयसर उपाशी आहा. इतलीं वरां तांणी देवाचें उतर आयकलां आनी शीस येतात आनी जेजूक सांगतात, चल सगळ्या लोकांक घरा धाड. त्या वेळार जेजू म्हणटा, ना, तांकां घरा धाडपाची गरज ना. तांकां जेवण दिवन आमी घरा धाडया. आनी त्या वेळार बाब म्हणून थंयसर जेवण ना. म्हाका दिसता कोणाक 2-3 लोकांक जेवण आसचें नासलें म्हाका दिसता. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, आमी तांकां जेवण दिवया. आनी थंयसर तांकां थोडे उणे आनी थोडे मासल्यो मेळटात कोणा कडेन हात त्यो. आनी जेजू आतां मिलाप करता
आनी 5,000 दादल्यांक बायलांक सोडून भुरग्यांक सोडून थंयसर आतां 5 उणे आनी थोडे मासले जेवण दिता मिलाप कोत्ता इतले चुचुरे दोत्ता लोकांचे तांकां बोरींग कोत्ता आनी तांकां जेवण दिता आयज बाबणेनो आमकां जेन्ना कळोन येता की आमचो देव इतलो मोगाळ इतलो काकुतकार इतलो दोयाळ आमी कितें करपाची गरज बाबणेनो जेन्ना देव आमचो इतलो मोग करता आमी ताजो मोग करपाक गरजेचो कशे भाशेन आमी ताजो मोग करूंक शकता ताचें उतर आयकून ताचें उतर पाळून जेजू म्हणटा आमकां जिवाचो 14 21 आनी 23 तो कितें म्हणटा जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर सांबाळटा तो म्हजे कायदे सांबाळटा तो म्हज्या उतरा प्रमाणे चलता आयज बाबणेन आमकांच एक प्रश्न विचारुया आरे आमी खरेपणी देवाचो मोग करता आमी खरेपणी जो मोग देवान आमकां दाखयला जेजू खुर्सार धाडून आनी खुर्सार मरोन आमची सरवण करून खरेपणी आमी देवाचो मोग करता काय आमी फकत थोडे मागणे केले थोडे मीस आयकले थोडे इगोर्जेक गेले थोडे नोवेना केली थोडो तेर्स केलो आमी एके भाशेन कितें आमी थोडे थोडे कोत्ता आनी आमी समजना की आमी क्रिस्तांव म्हणून पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलना आयज आमी देवाचें उतर पाडूंक ना जाल्यार आमकां उतराची सजमणी ना जाल्यार इतले आमी मिसाक वचोन इतले आमी देवाचें उतर आयकोन इतले आमी रितीराक वचोन तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरूंक ना जाल्यार आमच्या मनाची नडसणी करूंक ना जाल्यार आयज बाबणेनो आमी देवाचें भोगसणें मागया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन जेजू खरेपणी आमी ताजो मोग करता म्हूण दाखोवंक आयज ताच्या उतरा प्रमाणे चलया आनी खरेपणी जेन्ना आमी तें उतर पाळटले हांव खरेपणी आमी देवाक दाखयतले हांव जेजूक दाखयतले हांव की आमी ताजो मोग करता म्हणून ह्याच मोगान आमी चलोंक ताच्या उतर आमी पाळूंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.